एवरीबडी शूड प्रॉस्पर. म्हणजे सोसायटी भितर हे एलिमेंट जे आज आम्ही हांगा केल्ले आसा ताका डिस्टर्बन्स जावपाक जायना. सो दॅट शूड बी अ लिमिटेड टायम आनी हितून भितर हे सगळी गोष्टी करचे. एक गोष्ट लक्षात हाडल्या की हांगा जेन्ना पेरंट्स भुरग्यांक येतात तांकां हांगा एक्सरसाइज करपाक मशिनी आसा. सो तांकां जर गायडन्स कितें जाय जाल्यार एक बोर्ड मारून कशें करपाचें एक बोर्ड कित्याक मारून दिवचो. सो दॅट कॉन्ट्रॅक्टर करून घेवचो की ही इक्विपमेंट फॉर वॉट पर्पज. कित्याक इज अ ओपन एअर इक्विपमेंट. जिमा भितर जी आसता ही ओपन एअर इक्विपमेंट आसा आनी तेजे फाटल्यान एक बोर्ड मारून घेवचो की फॉर वॉट इट इज. चडशा लोकांक खबर आसतलें पूण कोणाक खबर ना ताका ते भशेन यूज करपाक मेळटले. सो एक बोर्ड बाकीचे चिल्ड्रन्स म्हाका सगळे खबर आहा कशी यूज करपाचें. ते फक्त जिमाचे इक्विपमेंटाचेर बोर्ड मारचो अशी विनंती करता. सो दॅट दे नो वॉट कशें यूज करता त्या भशेन. आज आमचे मध्ये हे वाठाराचो कॉयसभाग आमचे मालियाबाई हे सगळे एक्स पंच आमचो घोसाळबाब म्हाका अजून याद येता तेन्ना घोसाळ्यान जेन्ना फर्स्ट वर्क केल्ले बँक ऑफ इंडियाचे वांगडा केल्ले. मागीर नंतर बँक ऑफ इंडियान थोड्या दिसांनी सपोर्ट केलो पण मागीर तेणे सीएसआर एक्टिविटी बंद केली आनी मागीर तो चिल्ड्रन्स पार्काचे जे लायफ आशिल्ले ते काबार झाले. पण आज सिद्धार्थ बाबान हे जे न्यू इक्विपमेंट घातला हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्यांकडे स्पेशली मार्टिन सर आणि आमची मॅडम ती लायनीन सायडीन रावता दोगांनी कॅमेरा दिल्ले कनेक्शन कोण मोडटा पडटले मातशें पळय. अल्टिमेटली हे चिल्ड्रन्स पार्क इज फॉर प्रॉस्पेरिटी आणि सगळ्या भुरग्यांक ह्या वाठाराच्या भुरग्यांनी ताका यूज करपाक जाय. आणि हे करता तेन्ना संकल्पना हे भाशेन बरे भशेन केल्ली आसा आणि ताका लागून आसिफान जे संकल्पना केली सिद्धार्थान बसून आमी बसून जो संकल्पना केली त्या संकल्पने भितर फूल फ्लॅग आता चिल्ड्रन्स पार्क जाल्लो आसा विथ इक्विपमेंट आणि सगळ्यो गोष्टी केल्ल्यो आसा. तेन्ना पेरंटाकडे मागता की भुरग्यांक तुमी हाडचे आणि फक्त मोबायलाचे पेरंटाक दवरनाका नाका भुरग्यांक. आज पळयता भुरगीं सगळीं चडशी मोबायलाचेर आसता. सो तांकां मोबायल ना दिता तांकां हांगा हाडून खेळपाचो विशय करचो आणि तुमी हांगा खेळचे. हांगा त्यांनी चिल्ड्रन पार्क प्लस तसेच जिम इक्विपमेंटूय बी केल्ले आसा. तेजो आमकां आमच्या भुरग्यांक त्याच बरोबर आमच्या पेरंट्साकूय तेजो खूप उपयोग जातलो. आणि म्हाका एक सांगून दिसता जी आमची माणकुली भुरगीं आमी येयले तेन्ना साकून आमी आमच्या माणकुल्या भुरग्यांक पळयता खरेंच हे आयज इक्विपमेंट घातल्या ते चिल्ड्रन पार्क आसा ते खूप बरे भशेन हांगा सक्सेस जाल्ले आसा आनी भुरगीं आमची येयले तेन्ना साकून खूप एन्जॉयमेंट केल्लो आसा भुरग्यांनी. ताका लागून म्हाका हांगा खूप बरें दिसलें की आमी केल्लें काम खरेंच हे उपयोगी जातलें. सिद्धार्थान करून घेतलें म्हणून सिद्धार्थ हांव तुमचे खरेंच उपकारी. आनीक सिद्धार्थ जो आसा तो सदांच लोकां खातीर वावरपी मनीस आसा. आनीक अशी जी कामां जाता तेन्ना आमदाराचो आमकां सहकार्य मेळटा पंचायतीचे आमकां सहकार्य मेळटा आनी पंच मेंबर गांवचे लोकांचोय बी तितलो आमकां सहकार्य जाय पडटा. जेन्ना गांवचे लोक आनी पंच मेंबर झेडपी मेंबर आमदार मेळोन काम करता तेन्नाच ही अशी कामां बरे भशेन सक्सेस जावपाक शकतात. असले हांव आसलो आनी सगळे लोकल लोक असले तेन्नाय ती आमी बसून एकदा मागणी केली की हे चिल्ड्रन पार्काचे खंय तरी रिनोवेशन जावचें. आनी त्याच दिसाक हांवें सांगलें की आमदारांनी सांगलें की जिल्हा पंचायतींतल्यान तूं येवपाक मेळटा जाल्यार ते घे बरें काम आसा. बबलूनी आमच्या सांगलें आनी आमी खंय तरी बसून एक बरो प्लॅन केलो. सगळ्यांच्या सहकार्यान आमी प्लॅन केलो आनी तो प्लॅन करता आसतना म्हाका दिसता हो एक बरो प्लॅन आहा तुमच्या मुखार काम हे म्हाका दिसता आयज दवरला तुमच्या मुखार. आनी ते करता आसतना आमचें प्लॅनिंग असो आसलो की जेन्ना भुरगीं खेळटात तेन्ना खंय तरी पेरंट्स हांगा येतात तेन्ना पेरंट्सांक बसपाक शेड मेळची आनी एक एक्टिविटी करपाक खंय तरी तांकां कितें तरी मेळचें. त्या हातूंतल्यान हें केलां की हो एक आमी ओपन एअर जिम घातलो हांगा. एक 8 जे एक्सरसाइज आसा ते एक बरोबर पेरंट्सांक हांगा करपाक मेळटा. हांगा तांकां बसपाक मेळटले बेंच आसा 10 बेंच घातले आसा आनीक भुरग्यांक हांगा खेळपाक प्लेइंग इक्विपमेंट घातले आसा. म्हणजे अशे तरेन आमी एक कॉन्सेप्ट हो केल्लो आसा. सगळ्यांक आवडटलो आनीक तेजो बरो यूज जातलो अशें आशा धरता. आनी ते करता आसतना आमच्या पंचायतीन बरें सहकार्य केलें. कित्याक म्हाका दिसता खंय तरी आयज कॅमेरा घालपाची बी गरज आसली. रोखडोच जेन्ना दिसलें आमच्या हांगा आमच्या स्थानीक पंचाक जेन्ना दिसलें की कॅमेराची खऱ्यांनी गरज आसली. आमची हितून इलेक्ट्रीक इक्विपमेंटाचें आमच्या जिल्हा पंचायतींतल्यान जायना म्हणटकीर खंय तरी पंचायतीन तें हें केलें आनी हांगा आयज CCTV कॅमेराय घातलो आसा. ते एक अत्यंत गरज आसली. कित्याक खंय तरी रस्त्याचेर सुद्दां वता आसतना आनी भुरगीं खेळटा आसतना बेंचीस आसता तेंची देखरेख दवरपाक हे आयज खऱ्यांनी गरज आसली आनी तेमी ती पूर्ण केली. तेमी बी घातले हेल्प केलो आमच्या जिल्हा पंचायत हें काम जाता आसतना. त्या खातीर हांव पंचायतीक सरपंचाक आमच्या स्थानीक पंच मेंबर बबलू हांकां आनी आमच्या सगळ्या पंच मेंबराक तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा की तुमचो हातभार आसा. आज आमदाराच्या गायडन्सा सकयल इतली कामां जातात. तितून मागीर आमी
चिल्ड्रन्स पार्क आसलें पयलीं तितून मागीर आमी वी प्रपोज आउटडोर जिम. सो द जिम इज फॉर ऑल एजीस. चिल्ड्रन्स पार्क तेका लिमिटेशन आहा, ते फक्त भुरग्यांक. हेवी वेट बसचें न्हू तेचेर, ते मोडटले. हे इक्विपमेंट यूज करपा जाता. दिस इज फॉर पेरंट्स एंड एल्डर्स. तशेंच आमी CCTV कॅमेरा घायल्या. एक फाटी भुरगे मस्ती करताय, राती मस्ती करताय. सेफ्टी ऑफ द चिल्ड्रन सगळें चिंतून CCTV कॅमेरा घायल्ले. सेफ्टी पळोवन तांकां रेंव घायल्या, ग्रेनायट चेंज केला, फ्लोरिंग घायल्या, थोडी शेड घायल्या पावसाक आनी वताक लागून. खूब डिटेल्स खूब डिस्कशन केलें हितून. सिद्धार्थ गेव मी फूल कॉपरेशन. ताका ताळयो मारच्यो.